आम्ही तो व्हिडिओ पळयलो तेज्या आवयची तेज्या बापायचे सगळे व्हिडिओ व्हायरल जाता आणि कितें आसा म्हणून अशें म्हणून पळोवपाक आनी PIक चवकशी करपाक हांव येयलें. आतां परत तेज्या आवय बापाय कडेन आमी विचारलें, तुमकां आमी दाखयला त्या प्रमाणे की तेंचो डिमांड एक आसा की ताका अरेस्ट करपाक जाय. कायदो असो आहा की जेन्ना अशें कोणाच्या जाती बद्दल उलयता जाल्यार ताका ताबडतोब हाडून ताका उडोवंक जाय. आनी ती केस PI कडेन आसना, ती DYSP कडेन आसता आनी DYSPन खरें म्हणलें जाल्यार तेजेर FIR करून बिरून ताका भितूर दवरपाचो. आतां कितें आसा तेणें सगळें आमी DYSPक जेन्ना उलयलें, DYSP म्हणटा तेजो तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या कारणान तुमचो की तो खंय तरी लिपला, मोबायल सगळो स्विच ऑफ करता, मोबायल तेजो ओनू ना. तेणें तेज्या 2 भावांक हाडून बसयला. भावा बद्दल विचारलें जाल्यार ती सांगता तेज्या भावांनी आमचे कडेन गुन्यांव करूंक ना, जाल्यार ते दोगूय भावांक बसून फायदो कितें? बरोबर आसा तेज्या भावांक हाडून बसोवप, त्या भावांक त्रास दिवप, तेज्या फॅमिलीक त्रास दिवप त्या कोरगांवकाराच्या, ते करिनासतना खरो म्हणून जाल्यार मेन एक्यूज कोण आसा तेज्या फाटल्यान लागप चड गरजेचें आसा. आज तेंच्या समाजाचे सगळे लोक येयल्ले आसा आनी एक चेडवाची गजाल आनी चेडवाक तांकां भिरांत आसा फाल्यां ते कॉलेजीक वयतलो, ताका त्या तिडकीन तो थंयसर कितेंय करतलो, खंयी ओडटलो तोडटलो, ज्या रितीन तेजे कडेन इन्सिडंट घडयला आनी तो तांकां अपमान तेणें जाती बद्दल केला हें तांकां खंय तरी खटकलां आनी अशें खरें म्हणलें जाल्यार जावपाक जायना. आनी आंबेडकराच्या दिसा आंबेडकराचे हे प्रोग्राम जेन्ना चलता आनी तेज्या वेळार अशें संविधानाचे हे असो भंग जाता खंय तरी दुख्ख दिसता. पुलिसांनी मातशें एक्शन घेवपाक लागून तेन्ना ताबडतोब करूंक जाय आशिल्लें आनी आतां तेंच्यांनी त्या भावाक हाडून दवरला, त्या भावाक दवरून तेजो कांय फायदो ना. खरें म्हणलें जाल्यार मेन कोण आसा पळय न्हू ताका हाडचें अशी सगळ्यांचीच इच्छा आसा आनी आमचें मागणें आसा. मेन कोण आसा ताका हाडा दवरा भितर काबार, मागीर फुडली कितें तुमी कारवाई करतली तें करा. दुसरी गजाल आसत की तेंचें म्हणणें आसा FIR करपाक टायम लागलो न्हू. खरें कितें गजाल आसा तो जो पर्यंत NGO कडसून विक्टिमाचो स्टेटमेंट घेयना, विक्टीम कितें सांगता, कंप्लेनंट कितें सांगता हें जो पर्यंत पुलिसांक कळना की पुलीस मातशें रावतात की मेन कितें आसा तें कळ्ळे शिवाय हें जायना. आतां ज्या रितीन तो 3 दीस तो लिपला असो दिसता तो एंटीसेप्टी बेलाची खंय तरी तयार करता, पण हेका बेलूय मेळपाक खरें म्हणलें जाल्यार दिना. संविधानाचें हें अशें आसा की अशें जाती बद्दल अपमान करता जाल्यार ताका आनी बेल दिवप ना, ताका अरेस्ट करपाक जाय. आनी DYSP करतलो तशें हें अशें आमकां अपेक्षा आमी अशी धरून चलता की DYSP ह्या केशीक लागून बरेपणान काम करतलो अशें म्हणून. कित्याक लोकांची अशी हें करप, अपमान करप हें खरें म्हणलें जाल्यार कायद्याच्या दृश्टीन हें बरोबर ना. आनी हेंच आमी तेज्या आवय कडेन उलयलें, तेज्या बापाय कडेन उलयलें, तुमकां आमी दाखयलां सगळें. हें सगळें हेका लागून मातशें आज आमी पेडण्या मुद्दम येयली कित्याक एका चेडवाक कोण तरी आंगाक हात लायता आनी कितें तरी नाका जाल्लें उलयता. आमची NGO सदांच चेडवांक, बायलांक, ल्हान भुरग्यांक जावं अन्य दादल्याचेर जाता ताका आमी सपोर्ट करता म्हणून आमी आज हांगा येयली. पळय क्रायम दिसान दीस वाडलेलो आसा, क्रायम इतलो वाडलेलो आसा, क्रायमाचें संविधान बरें येयलें आसा, कायदो कितें येयल्लो आसा, पूण सुप्रीम कोर्टाचें एक जजमेंट आसा की 7 वर्साची जाका सजा आसा ताका 41 धाडून ताका पुलीस स्टेशनार आपोवचें पडटा, डायरेक्ट ताका उखलूंक मेळना. हें मातशें खंय तरी खटकता आनी हेका लागून हे क्रायमाची कितें आसा दिसान दीस वाडत आसा. कितें आसा लोकांक एक्युजांक खबर आसता की 41 धाडटलो, मागीर हांव म्हाज्या आदोगादा घेतलो, पुलीस स्टेशनार वयतलो आनी मागीर कितें करपाक जाय तें हांव करतलो अशें जाता. खरें म्हणून जाल्यार तें क्रायम कसलोय जावं अरेस्ट कर ज्या रितीनी पयले FIR करूंक जाय म्हणटा त्याच रितीन ताका अरेस्टूय करून मागीर बेल जावं न्ही, बाकीचे पंचनामे बी मागीर करुया अशें म्हणून जावपाक जाय. पण आतां सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे हेका लागून तें चलता अशें. आनी 7 वर्सां जाका सजा आसा ज्या क्रायमांक लागून ताका अशें सोमतो हाडपाक मेळना. 41 ताका नोटीस पयलीं धाडचें पडटा आनी 41ची नोटीस जर ताका धाडटा जाय आनी तो जर मेळना जाय जाल्यार ते दारार मारून येवचें पडटा आनी दारार मारून सुद्दां जर तो येयलो ना हेचो अर्थ हे समजपाचो दिसता क्षणी उखलपाचो ताका, असो उखलूंक जाय ताका आनी हाडपाक जाय कायद्याच्या. आनी कितें आसा आजकाल कायदे केन्ना कितेंय नाका जाल्ले कानून येतात आनी हेका लागून बचावाक लागून खूब हें आसता. जितले क्रायम घडटा तितलो बचावाचोय उपाय आसता आनी म्हणूनच हे क्रायम घडत रावता अशें आमकां दिसता.